दीस मंगळार, फेब्रुवारीची 17 तारीख 2026. सेर्वीत वड्डीचे 7 भाग्यवंत स्थापक. पहिले मसाप, जाकोबाच्या पुस्तकांतले मसाप, अध्याय 1 वळ 12 तावन 18 पर्यंत. कश्टांचे वेळी धड रावता तो मनीस भागिस्ससे. ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलेलो जिविताचो मुकुट तो जडतलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता म्हणून म्हणनाये, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगर हर एक व्यक्तीक आपल्योच वडण्यो ताळण्यो हाडतात, ताका बुलयतात. एक वडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता आनी पातक पुरतें वाडतस मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फटवून पडनाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापातावन तें देंवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन स्वताच्या उतरामरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 94 12 तावन 13a, 14 तावन 15 आनी 18 तावन 19. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपदेशा मुखांत्र तरबेती दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना. आपले विंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. झडती निते प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची ती मानून घेतली. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. म्हजो पांय निसरता म्हणून हांव चिंतनांच तुजी दया सर्वेस्परा म्हाका उखलून धरता. म्हज्या काळजांत खंत हुस्को सडना. तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक शांती संतोष दिता. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येतल्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळ 14 तावन 21 पर्यंत. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरले. मचव्यान तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदेच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शीस एकामेका तर्क कर म्हणाले. आमचे लागीं उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा जायजे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? अजुनी तुमकां समजना? तुमकां तितली पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली धाड्डी जाल्या. दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली.
आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडलेले? 7 म्हणून ताणीं जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. फारिजेवांच्या कुरडेपणा खातीर शेणलेलो जेजू आतां आपल्या शिसांतय असली रिस्क आसची सोदून काडटा. जेजूक समजून घेवचे संबंदी जेजू विरोधी फारिजेव आनी जेजूचे शिस एक सारके कुरडे म्हणली गजाल आयचे सुवार्थेंत उठोवन दिसता. आयचे सुवार्थेंतल्या जेजूक सालिसायेन समजून घेवंक जायना. जेजू फारिजेवांक कठीण उतरांनी उलयता तर ताणें शिसांक वापरलेली भास कांय उण्या कठिणायेची न्ही. जेजू आयचे सुवार्थेंत एका वयर एक अशें चड उणें 9 सवालां घालन शिसांक आपणा विशीं आसची ना समजणी कितली म्हणून स्पश्ट करता. ह्या सवालांनी जेजू आपल्या शिसांक समजणी नातले दोळे आसून कुरडे, कान आसून भेरे म्हणून आपोवचें कठिणायेचें दिसता. ह्या सर्वांत आजुनी तुमकां समजना गी म्हणलें जेजूचीं उतरां आयचे सुवार्थेचो सार म्हणयेत. फारिजेव जेजूक समजोवंक शकले नात आनी जेजूचे शिसी ना समजणेंत पाटिनात. हो एक व्हड विपर्यास. जेजू संगिस्त जियोनी ताची वळख जायना तर ताची वळख जावची केदाळा. सुवार्थेचे नदरेन आनी जेजूक समजोवचे दिशेन आमी हे सवाल आमकांच विचारीचे.